10 वर्ष मी गोव्यामध्ये एज्युकेशनच्या अनेक ऍक्टिव्हिटीज करतो. पहिलं 2 पुस्तकं लिहिली, ते माझं 3रं पुस्तक आहे. माझं करिअर काउन्सिलिंग सेंटर आहे फोंड्यामध्ये आणि मी अनेक मुलांचं करिअर काउन्सिलिंग केलं. काउन्सिलिंग करता करता मला असं जाणवलं की अनेक विद्यार्थी म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांपैकी 80% विद्यार्थ्यांना गव्हर्नमेंट जॉबचं एक अनाठही आकर्षण आहे आणि प्रत्येकाला शिकल्यानंतर गव्हर्नमेंटच जॉब पाहिजे आहे. याच्यावर आधारित मी एक चित्रपट काढला, सुशेगात वॉकेज. आणि मला असं साधारणतः कळलं की आपल्या मुलांना इतर ठिकाणी सुद्धा नेण्यासाठी काहीतरी करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. जर गव्हर्नमेंटमध्येच जायचं तर मग आपण UPSC किंवा GPSCच्या माध्यमातून काय येऊ नये म्हणून मी विचार केला आणि हे माझं पुस्तक करिअर गाईड नावाचं पुस्तक मी हे 3रं पुस्तक गोव्यासाठी समर्पित करत आहे. हे पुस्तक मुख्यमध्ये GPSC आणि UPSC मध्ये अगदी 10वी पासून ते IAS IPSच्या टोटल 22 पोस्ट ज्या आहेत त्यांचं संपूर्ण मार्गदर्शन त्याच्यामध्ये आहे. संपूर्ण इंग्लिशमध्ये दिलेलं आहे. हे जे आमचे डिग्निटरीज जे बसलेले ही आमची टीम आहे आणि आमच्या सहकार्याने सहयोगानेच ही पुस्तक मी आता इथे आणलेलं आहे. आणि माझी अशी इच्छा आहे की प्रत्येक पालकांनी विद्यार्थ्यांनी हे पुस्तक वाचावं, 10वीला 9वीला असताना वाचावं, त्याच्यावर परिसंवाद घडावेत आणि आपली मुलं मोठ्या राष्ट्रीय पातळीवर किंवा कुठल्याही पातळीवर चमकावेत अशी माझी इच्छा आहे. म्हणून हे पुस्तक आज मी गोविंद सरांच्या हस्तेच रिलीज करायचं ठरवलं. त्याचं कारण असं की जेव्हा मी पुण्यातनं गोव्यात आलो पहिल्यांदा माझ्या आयुष्यातला पहिला करिअर गायडन्स सेमिनार सरांनी ठेवला होता फोंड्यामध्ये आणि तेव्हा मला कळलं की ही व्यक्ती इतकी विजनरी आहे. एकतर इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड असल्यामुळे शिक्षणाचं जे महत्व आहे त्यांना ते इतकं छान माहिती आहे. म्हणून आज दुग्ध शर्करा योग असा आला की सरांनी मला होकार दिला की यस माझ्या या पुस्तकाचं रिलीज करूया. म्हणून मी सर थँक्यू व्हेरी मच, आपले आभार आहेत. आणि हांव व्यवसायान एक शिक्षक पूण हांव तेका व्यवसाय ह्या नदरेंतल्यान पळयना. हांव भाशा विभाग जे आसा त्या विभागाचो डीन म्हणून काम करता आनी म्हज्या लक्षान अशें येता की आयज विद्यार्थी जो आसा त्या विद्यार्थ्याक योग्य तरेन मार्गदर्शन करप खूब गरजेचें आसा. आनी असो एक व्यक्ती पुण्या साकून येता आनी आपले मूळ सोदता, जाचे मूळ आसा पिळवळ म्हणजे जल्मभूंय जरी थंय आसली जाल्यार कर्मभूंय गोंय करपाक जाय. ताचे फाटल्यान हे महत्वाचे ताची भुमिका आनी हावेस आसा. तुका आमचे भुरगे जे आसा की आयज जी शिक्षणाच्या मळाचेर डिजिटल आनी IT युगाच्या ह्या जवजाळ्यान आयच्या भुरग्यांक कशें मुखार वचचें, खंयसर गेल्यार बाबा आपणाक बरी संद आसा हें पळयनासतना केन्ना केन्ना वगीच उडकी मारता आनी योग्य तरेचें मार्गदर्शन नासलेल्या कारणान ते बुचकळ्यान पडटा किंवा तांचो फुडार जो आसा तो सारको जायना. म्हणून एक अत्यंत गरज आसता की तांकां योग्य वेळाचेर योग्य तरेचें मार्गदर्शन मेळचें म्हणून. नाजाल्यार कितें जाता की ते नाका जाल्यार खंयच्या तरी क्षेत्रांत वता, पेरंट्स सांगता बाबा 80% मार्क्स मेळ्ळा मुद्दाम सायन्साक वता, ताजी तशी आवड नासता, ताजी आवड गरजे भाशे कडेन आसता, सोशल सायन्साच्या खंयच्या तरी विशया कडेन आसता किंवा दुसऱ्या खंयच्या तरी क्षेत्रांत करियर करपाचें आसता. पूण ह्या दबावान तो वता. अशा वेळाचेर त्या पालकांक, शिक्षकांक आनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करचे खातीर ॲडव्होकेट शैलेश कुलकर्णी फाटलीं कितलींशींच वर्सां कार्य करतना आमी पळयल्लीं आसा. सॉफ्ट स्किल नांवाचें तांचें एक सुंदर पुस्तक पालकांक आनी विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांकूय मार्गदर्शन करपी आसा. विज्ञान शाखेतील विविध करियर्स नांवाचें तांचें आनी एक मराठींतल्यान पुस्तक. जाता कितें जे पालक उच्च शिक्षीत नासता तांकां खबर नासता की फुडें कितें करचें तें आनी वगीच भुरग्यांक खंय तरी धुकलपाचो प्रयत्न करता, तो भुरगो फुडें फ्रस्ट्रेट जाता. अशा वेळाचेर एक शिक्षणीक कार्यकर्तो म्हणून एक शिक्षणीक साधक म्हणून शैलेश बाबाचें कार्य खूब म्हाका तोखणायचें दिसता. आनी ताणें 3रें पुस्तक काडलां करियर गायड म्हणून. आनी ह्या हातूंत ताणें आयज जे डिजिटल आनी IT युगा भितर जे नवे अभ्यास शाखा ज्यो तयार जाल्यात तांचो सखोल अभ्यास करून तांणी अतिशय सोप्या साध्या भाशेंतल्यान, सुटसुटीत भाशेंतल्यान त्या पालकांक, त्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपी हें पुस्तक रचिल्लें आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा की हें पुस्तक वाचल्या उपरांत निश्चितच आमच्या पालकांक, आपल्या विद्यार्थ्यांक जे आसा ताका योग्य दिशा मेळटली. आय ऑलवेज बिलीव दॅट एज्युकेशन जे आसा ते फक्त नोकरी मेळोवपा खातीरचें साधन न्ही. एज्युकेशन जे आसा ते मनशाच्या काट्यारापणाचे, रानवटीपणाचे जे काटे आसा पळय ते घासून पुसून निवळ करपाचें कार्य करता, ताका खरो मनीस घडयता. आनी ते नदरेंतल्यान सुद्दां हें पुस्तक खूब उपयुक्त आसा. हांगा जे मंत्री बाब बशिल्ले आसा ते सुद्दां अशा आमी समाजांतल्यान येता की शिक्षण जर आमच्या ह्या व्यक्तिमत्वांतल्यान जर मायनस केलें जाल्यार आमी कांयच उरचें ना. म्हणून शिक्षणाचे महत्व जे आसा ते महत्व सांगपी हें पुस्तक आसा. आनी दर एका पालका कडेन, दर एका विद्यार्थ्या कडेन, दर एका शाळेंत
दर एका मनशा कडेन जर हें पुस्तक आसत जाल्यार म्हाका दिसता एके नदरेंतल्यान ॲडव्होकेट शैलेश कुलकर्णी हांणी गोंया खातीर वा गोंयच्या शिक्षणीक क्षेत्रांत दिल्लें म्हत्वाचें योगदान आसा. निमणें इतलेंच सांगता की ह्या डिजिटल युगांतले शिक्षणीक मळावयले ते फ्रेंड, फिलॉसॉफर आनी गायड जावन आसा आनी देखून म्हाका दिसता आमी अशा तरेच्या कार्याक सदांच जी आसा तेजी तोखणाय करपाक जाय आनी ताचें अभिनंदन करपाक जाय. ह्या पुस्तकाच्या रचने खातीर हांव शैलेश बाबाक परबी भेटयतां. अभिनंदन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान एक वाक्य म्हणिल्लें आसा आनी शिक्षणाक त्यांनी व्हड महत्व प्राप्त करून दिल्लें आसा. ते म्हणटात की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो तो प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून तुम्ही वाघासारखे बना, म्हणून तुमच्या वाट्याला कोणीही जाणार नाही. आता ह्या शब्दाचे सेंटेन्स जे आसा ते केन्ना तो गुरगुरतलो ज्या वेळाचेर ताका आपले करियर खंयच्या डायरेक्शनान त्यांनी केल्लें आसा, आपले आवडीचे क्षेत्र ताणें निवडलेलें आसा का कोणाचे तरी बळजबरीन किंवा कोण आपलो काका सांगता, मामा सांगता म्हणून ताणें हें सगळें निवडलेलें आसा. आणि हे म्हाका तेजो अनुभव आसा. हांव आमदार जावचे पयलीं सुद्दां खुबशे जेन्ना भुरगे जेन्ना पास आउट जातात त्या वेळाचेर म्हजे कडेन येता आतां कितें हांव करूं, पण लास्ट मुमेंटाक येता. पण ताजे पयलू ह्या भुरग्यांक एक मार्गदर्शन आसचें जावपाक जाय म्हणून हांव कित्येकशी वर्सां करियर गायडन्स हें शिबीर घेता. आनी तातूंत म्हजी आनी शैलेश बाबाची वळख ताणें म्हणिल्लें आसा की 10 वर्सां पयलीं जाल्लें आसा आनी पयलीं शिबीर आमी तातूंत भितर घेतिल्लें आशिल्लें. अत्यंत बरे विचार आमी त्या शिबिराक दिल्ले आशिल्ले आनी म्हाका दिसता हें पुस्तक जें आसा तें आजच्या युवकांक खास करून जे 10वी जातात किंवा 12वी जाल्या नंतर तांणी खंयचे क्षेत्रांत आपण नावलौकीक संपादन करपाक शकता, आवडीचे क्षेत्र कशें आपण तातूंत एक अचिव्हमेंट करपाक शकता ह्या संदर्भात हें पुस्तक तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. म्हणून हांव सातत्यान सांगता की वाचप हें खूब गरजेचें आसा. आनी वाचलें जाल्यार म्हाका दिसता आपलो डिसिजन घेवपाक, निर्णय घेवपाक जे आसा ते आपोवप आमी घेवपाक शकतात. आमकां कोणाचेर अवलंबून रावपाची कांय गरज ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान शैलेश बाबान एक उत्तम अशें काम केल्लें आसा आनी खास करून गोंयांत ताजो आज लॉन्च जाता करियर गायड. तातूंत भितर स्पेशल UPSC ज्यो एग्जाम ज्यो आसात किंवा सिव्हिल सर्व्हिस एग्जाम जशे IAS, IPS, IAF किंवा बाकीच्या सगळ्या ताणें हायलायट केल्लो आसा. म्हजे भुरग्यांक सगळ्यांक आव्हान आसा की हे पुस्तक तुमी वाचचें, घेवचें आनी आपले करियरच्या दृश्टिकोनांतल्यान योग्य ती वाट तुमी निवडून काडची अशेंच हाजेर मागणी आसा. त्याच बरोबर शिक्षणाक आमी सदांच प्राधान्य दिता आसतनाच जी आज टॅक्नॉलॉजी म्हणू नाकात की आधुनिकीकरण किंवा जागतिकीकरण जाल्लें आसात, पण त्याच्या बरोबरच आमी संस्कृतीची नाळ सुद्दां आमची आज भरकडत करिल्ली आसा. आता हे सगळे काही गोष्टी केन्ना जातल्यो ज्या वेळाचेर आपले एडिशनल जे गुण जे आसात, आमचे कलागुण जे आमच्या आंगा भितर आसात, ते शिक्षण आणि त्या कला गुणा भितर आमी दोन्ही व्हिलां जी चाकां जी आसा ती बरोबर व्हरतले. तेवूय क्षेत्रांत भुरग्यांनी आज काम करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ते क्षेत्रांत आमी ह्यो सगळ्यो शिक्षणाचो वापर करपाक शकता काय कितें ह्या संदर्भात सुद्दां आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक हेंच पुस्तक अशें न्ही की करियर गायडन्स हें आज खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता ते भुरग्यां पेक्षा पालकाक आज तेजी खूबच गरज आसा. आनी म्हणून पालकांक सुद्दां म्हजें आव्हान आसा हें पुस्तक तुमी घेवचें आनी आपलो भुरग्यांचो एक करियर करपा खातीर तुमी ह्या पुस्तकांतल्यान मदत घेवची इतलेंच म्हजें मागणें आसा. परत एकदां शैलेश बाब, त्याच बरोबर सतपुते, आमचे चोपडेकर, त्याच बरोबर पोकळे हेंचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करतां आनी तांकां मुखावयले नवें आनी एक पुस्तक घडपाक तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतां. जय हिंद, जय गोवा.